असोच फ्रांसीस शावियर आपली मिसावाची भोंवडी करता आसतना सिंगापूर टू सांचुएन हे जुंव्याचेर वेता आसतना पात मारी म्हणजे वाऱ्याच्या फोर्सान वेतेल्यो बोट हातूंतल्यान तो प्रवास करतालो आनी सुमार ह्या 500 लोक ह्या पात मारींत आसलो आनी अशें जालें की हावचितूच मोदेंच वारें बंद जालें आनी सुमार 14 दीस ही पातमारी थंयसरूच उरली जावं तें पिवपाचें उदक तांकां ना जालें एके भाशेन बोरवोसो नासली कशीं मनशां थंय जियेतालीं आनी तांकां गोमोन आयलें की हे तांचे पातमारींत एकलो यादनीक आसा म्हणून आनी ताणें जावं पातमारीच्या कॅप्टनान जावं दुसऱ्या भावा भयणांनी ताचे लागीं मागलें आमकां वाटाय म्हणून आमी तानेन मोरताव म्हणून आनी तेन्ना दिसता न्हू एका धाकटे बोटीन एका धाकट्या भुरग्याक देंवयलो आनी भुरग्याक ताणें सांगलें उदक चाखून पडे खार आसलें उदक उपरांत थोडे मनीस देंवले आनी हें खारें उदक दर्यांतलें काडून ताणें दोणां बोल्लीं आनी दोणां बोल्ल्या उपरांत म्हटलें चाखून पळयात तरी पूण उदक खार आसलें तेन्ना फ्रांसीस शावेरान मागणें केलें आशिर्वाद घातलो ह्या उदकाचेर आनी हें उदक पिवपाचें जालें एके भाशेन तांकां जाय तें उदक मेवलें पिवंक आनी इश्टानो बोरवोसो नासलो हे भाशेन लोक थंय आसलो ह्या मिलाग्रे वरवीं ताणें सगल्यांनी जेजूचेर बाभार दवरलो आनी तांकां केन्नाच आनीक पिवपाचें उदक उणें जालें ना.